बर्लिनात जाल्ले स्पेशल ऑलिंपिक सर्तीत पदक जिखपी कुठ्ठाळच्या मैनफिल्ड फेरावाचो आयतारा आमदार आंतोन वासान भोवमान केलो. तशेंच तांकां आर्थीक मजतूय केली. म्हजे कडल्यान तशेंच सरकारा कडल्यान जाता ते परीन ह्या खासा क्षमतेच्या भुरग्यांक मजत करपाचो यत्न करतलो अशें आमदार वाजान सांगलें. आमच्या आर्थीक फेर्रांव आतां बरेंच कॉन्ग्रेच्युलेट करता, कित्याक खरेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जें आयज ताणें इतलें व्हडलें नांव दवरलें, जें आमचे वर्ल्ड जे गेमीन तो ऑलिंपिकाक गेलो आनी आयज ताणें आमच्या गोंयांत बास्केटबॉलाक गोल्ड मेडल हाडलेलें. हांव खरें ताका कॉन्ग्रेच्युलेट करता आनी खरें ताच्या फॅमिलीकूय, कित्याक ताणें जायते त्रास काडून ताका म्हाका दिसता शिकयलो आनी आयज ताणें आमचे जावं वाड्याचें न्हू, कोर्ताली सांकवाडचें न्हू, आख्खे ऑल गोवा ऑल इंडिया लेवलाचेर ताणें हें नांव हाडलेलें आसा. हांव तेजे फॅमिलीकूय कॉन्ग्रेच्युलेट करता. आनी तशेंच हांव जाणा तेगेलो डॅडी म्हजो फ्रेंड, आमी एका बारा शिकपी, आनी तेगे डॅडी रॉकींग हांव भरपूर वोगोतालो आनी म्हाका दिसता ताका ताणें ताचेर बेसांव घातलां आसतलेंच, पूण हांव खरें ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें आमचें गोंयचें नांव तशें इंडियेचें नांव वयर दवरलें म्हणून. आनी हेजेय फुडें ताणें जाता ते भाशेन आमचे लायक कितें जाता वो एज हांव MLA एज अ लोकल कोर्तालींचो हांव म्हजें लायक कितें जाता ते भाशेन स्वतान ताका हांव ताच्या फाटल्यान आसतलो. एज अ गव्हर्मेंट सायडीन कितेंय तो ताका बेनिफीट हांव कितें दिवपाक जाय जाल्यार सदांच हांव आमच्या गव्हर्मेंट CMाकूय सांगून, CMान म्हाका दिसता ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा, जॉबाचें बी सांगलेलें आसा आनी तें कितें फॉलोअप कितें करपाक जाय जाल्यार हांव सदां तेजे बरो आसतलो. कित्याक हांव जाणा तांची फॅमिली, हांव ताची सगळी फॅमिलीक वळखता. आनी म्हाका दिसता एज तुमी आतांच म्हणलां कोर्ताली विलेजीस आमी क्वॉलिफाय जाले. खरेंच कोर्ताली विलेजीस स्पोर्ट्स अँड सोशल वेलफेअर असोसिएशनाचो हांव चेअरमॅन. कितली 30-25 वर्सां जालीं हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हूण आसा क्लबाचो. आनी आमी हे क्लबाचेर थर्ड डिविजन केवले, कितलींच वर्सां थर्ड डिविजन केवले, कितलींच वर्सां तेजे उपरांत आमी सेकंडान पडले. सेकंडानूय आमी भरपूर येवले, पूण लास्ट इयर आमी फर्स्ट डिविजन क्वॉलिफाय जाले. आनी तेन्ना फर्स्ट एटेम्पाक आमी आतां प्रोफेशनल लिगेक क्वॉलिफाय जाल्ले आसा. आमकां स्पोर्ट्साचो मोग आसा. तेच भाशेन बाबा मेलफोनानूय आज आमचें नांव हाडलेलें आसा. हांव स्पोर्ट्सान तर सदांच आसा, सदां लोकांचे स्पोर्ट्सान कितेंय तर जावचें, आमचें कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जावचें आनी म्हजी एक्टिविटी तर स्पोर्ट्सान सदां आसा. हांव एक फुटबॉलर, हांवूय फुटबॉल खेळपी. हांव मागतां बाबा मेलफील्ड तुका कितें आमचे सायडीन कितें जाय जाल्यार जरूर आमी तुजे बरो आसतले.